सुंदर अशा सांजेचेर आमी मँग्रोव वॉक हो इनॉग्रेट करपा खातीर मोठ्या व्हडा उमेदीन खूब मोठ्या प्रमाणात लोक जमल्या आणि ह्या कार्यक्रमाक सुंदर अशी पावसाची सरी येवन गेली. सगळ्या जाणांक ती बी जे अनुभवता आसतना खूप सुंदर असो आनंद जाला आसतलो. ह्या खाशेल्या कार्यक्रमाक आमच्या मदीं आसात जे WRD खात्याचे मंत्री ज्यांच्यांनी हाच्या खातीर कॉन्ट्रिब्यूट केले ते बाब सुभाष शिरोडकर. त्याचबरोबर ज्यांच्या विजनरी तकलेंतल्यान आनी गायडन्साच्या सकयल हो मँग्रोव वॉक हांगासर तयार जालो ते आमचे आमदार बाब मायकल. त्याचबरोबर आमचे क्रिकेटर्स शेखर धवन हांगासर आसा, सरपंच ब्लेज कालंगूट कांदोळी सरपंच, त्याचबरोबर म्हणजे बाकीचे सगळे मानेस हांगासर आसा. सगळ्यांची नांवां घेवंक ना, म्हज्या समोर आशिल्ले मिडियांतले म्हजे फ्रेंड्स आनी फाटल्यात बशिल्ले उबे आशिल्ले सगळे म्हणजे कांदोळी आनी सरावंडींगचे सगळे लोक. येता आसतना सुंदर अशें एका संगीतात आमच्या सगळ्यांचे स्वागत केले. त्या ल्हान भुरग्यां पासून व्हडा पर्यंत नुस्तेकाराच्या स्वागत गीतात आमच्या सगळ्यांचे स्वागत केले. तांचेय बी हांव खूब खूब अभिनंदन करता. अप्रॉक्सिमेटली 14 crores of rupees खर्च करून ह्या मँग्रोव वॉक विजीन 1.5 किलोमीटर ह्या मँग्रोव वॉकाचें उक्तावण आज आमी म्हणटा तशें कांदोळकर आनी लोकां खातीर आमी आज तें लोकार्पण केलें. आमी सातत्यान आमी उलयता आसतना आमी एनवायरमेंटाचेर उलयता, आमी क्लायमेट चेंजचेर उलयता, मँग्रोव कन्जर्वेशनाचेर उलयता, आमी ह्या सगळ्या गजालींचेर उलयता. पण आमी उलयता तें काम आमी सातत्यान करता. म्हणून तर हेजो व्हडलो मँग्रोव म्हणजे सहसा तुमी जर पळयशात जाल्यार बांद ह्या वेगवेगळ्या गजाली खातीर वापरले वता. पण आमच्या कांदोळीच्या सरपंचान आनी मायकल हे गेली फाटली 14 वर्सां हाचें कन्जर्वेशन कशा पद्दतीन करपाचें आनी तें नॅचरली कशा पद्दतीन करपाचें. इट इज नॉट अ कॉम्पिटायझेशन. तुमी जर पळयशात हांगासर प्रत्येक गोश्ट ती यूज केल्या विथ द नॅचरल स्टोन. हांगासलें प्रिजर्वेशन जें केलां आसतलें आनी ताचो खूब बरो उपयोग खूब बऱ्या पद्दतीन आमी कशें करपाक शकतले हेंय बी तेंच्यांनी पळयलां. आमी पळयता विच इज एक्सक्लुझीव फॉर द पीपल, फॉर द ट्युरिस्ट आनी लोकां खातीर हाचें कमर्शियलायझेशन केन्ना जावचें ना हेंय तेंच्यांनी डिक्लेअर केलां. आमी पळयता की सुंदर आनी स्वच्छ हवा जर शहरात खंय मेळपाक शकता आसत जाल्यार ती ह्या मँग्रोव वॉकांतल्यान मेळटली. आनी ताका जोड पावलात सगळ्यांत एक नवीन नाविन्यपूर्ण जे जॉयन केले विच इज एन AI न्यूबी. तांच्यांनी AI चॅटबॉट जे केला ते खरोखरच तांकां हेजेर वाखोवण्याजोगी आसा. तुमकां दुसरे कडेन पळोवपाक मेळचें ना. ह्या मँग्रोव वॉकांतल्यान जर बसपाक जाय आसत जाल्यार AI चॅटबॉटाचेर वचून तुमी स्कॅन करतले आनी वॉट एवर द इन्फॉर्मेशन यू आस्क अबाउट दीस मँग्रोव वॉक he'll give the each and every information, not only here but in the entire Goa where are the other mangrove works are there. म्हणजे हाचे इन्फॉर्मेशन या AI चॅट बोटांतल्यान तुमकां सगळ्या जाणांक मेळटलें म्हणजे नाविन्यपूर्ण आसा. म्हणून हांवें म्हटलें की एखाद्या टुरिस्टाक आनी विच इज इन द मल्टी लँग्वेज, नॉट ओन्ली इन द इंग्लीश लँग्वेज, फाल्यां कोंकणींतल्यान जाय, मराठींतल्यान जाय, हिंदींतल्यान जाय जाल्यार ती इन्फॉर्मेशन ती तुमकां सगळ्या जाणांक मेळटलें. ही हेजी खासियत आसा. आमी पळयता दीस इज एन लायव्ह लॅबॉरेटरी फॉर द स्टुडंट्स हे म्हणपाक काय हरकत ना. सातत्यान भुरगीं क्लासरुमांत बसून शिकता पण त्याच भुरग्यांक बांद कितें, मानस कितें, कुल्ली कितें, ओके हे जर सगळें पळयतलें आसत जाल्यार म्हाका दिसता एका दिसाची एक अर्द्या दिसाची ट्रीप ह्या जर मँग्रोव वॉकांतल्यान काडली आसत जाल्यार तें खऱ्या अर्थान कन्जर्वेशन कितें हें पळोवपाक मेळटलें. म्हणून जाका आमी सॉयल कन्जर्वेशन आसत किंवा बाकीच्यो सगळ्यो गजाली आसत हांगासर पळोवपाक मेळटलें. सातत्यान मायग्रेटरी बर्ड्स ही गोंयांत येवपाची म्हणजे खूब पयलीं पासून देर आर सो मेनी मायग्रेटरी फॉरेन बर्ड्स which flies from the foreign countries and they travel to Goa. There is more than 450 species of the birds in the state of the Goa. तातूंतली काही बर्ड्स ह्या खासा करून ह्या बानाचेर येवपाची एक परंपरा आसा. म्हाका दिसता ती मँग्रोव वॉक केल्ल्या कारणान आनी प्रिजर्व जातली. खूब मोठ्या प्रमाणात अशा पद्दतीची मायग्रेटरी बर्ड्स ही हांगासर येवपाक लागतली. थोड्या जाणांक कदाचित खबर ना मोर दॅन 80,000 ऑफ द टुरिस्ट ट्रॅव्हल ओन्ली टू सी द बर्ड्स. म्हणजे आमी म्हणटा जे बर्ड्स फेस्टिवल जाता ते बर्ड्स पळोवपा खातीर 80,000च्या पेक्षा चड टुरिस्ट फक्त ते बर्ड्स पळोवपा खातीरच गोंयांत येता. हे टुरिस्ट स्पेशली दे विल कम ऑन दीस मँग्रोव वॉक आनी ती पळोवपाक मेळटली. म्हणून हांव म्हाका खासा करून आमी म्हणटा इट इज फॉर द कन्जर्वेशन, क्लायमेट चेंज, रेजिलन्स आनी अशा पद्दतीच्या कामा खातीर सरकार सातत्यान सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट करपा खातीर पयशे मोडीत आसता. आनी हेच सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट आज मायकल आनी 1.5 किलोमिटरचो मँग्रोव वॉक केला. उरलेला तेजो 3 ते 4 किलोमिटर ते सायडीचो मँग्रोव वॉक
गोंय बी जाता तितले बेगीन आमी पुराय करतले जेणेकरून म्हणजे युनिक म्हणजे गोंयांतलो एक टुरिस्ट ज्या पद्दतीन तो बिचार वता ज्या पद्दतीन चर्चीत वता चर्च पळोवपाक वता आणि त्याच पद्दतीन इन फ्युचर ही वील कम टू वॉक ऑन द मँग्रोव वॉक विशेष करून ते इवनिंग आनी मॉर्निंग हे मँग्रोव वॉक करपा खातीर लोकांक आवडटले आमी ताका म्हणटा की विथ एन ऑक्सिजन लेवल रीच ऑक्सिजन लेवल जर घेवपाचो आसत जाल्यार ही कॅन ट्रॅवल टू दीस मँग्रोव वॉक आणि ह्या पद्दतीचे मँग्रोव वॉक करपा खातीर लोक हांगासर खूब मोठ्या प्रमाणात येतले आयज जर उत्साह पळयत जाल्यार ईच एंड एवरी फेसिलिटीज देर इज अ स्पेशल चेंजिंग रूम ओके स्पेशल बेबी फीड रूम अशा पद्दतीचे स्पेशल इन्फॉर्मेशन सेंटर्स जे हांगासर अवेलेबल करून दिला तेय बी वापरण्याजोगी आसा म्हणून तर दीस इज एन युनिक टायप ऑफ मँग्रोव वीच इज क्रिएटेड इन द कातोलीक पंचायत म्हणजे तांच्यांनी बी हो प्रोजेक्ट आणि GSIDC WRD हांचे आमचे सगळे इंजिनियर्स कन्सल्टंट कॉन्ट्रॅक्टर्स हांकां हांव कॉंग्रॅच्युलेट करता आणि डेफिनेटली इन फ्युचर अशा पद्दतीचे कन्झर्वेशन करपा खातीर एज अ मुख्यमंत्री म्हणून म्हाका सदोदीत आवडटलें गोंयांतले सदोदीत आयज ते कोस्टल बेल्टांतले आसुनी किंवा वायल्ड लायफ सँच्युरींतले आसुनी हे कन्झर्वेशन करपा खातीर सरकारान खूब मोठ्या प्रमाणात हे कन्झर्वेशन करपा खातीर पयशे स्पेंड करीत आसा म्हणून तर आमी म्हणटा विच इज द सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट वी आर डुईंग इन द स्टेट ऑफ गोवा नॉट जस्ट द डेव्हलपमेंट आमी कॉन्क्रिटायझेशन करिना तर सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट कशी जावची हाजेर आमचो भर आसता आणि ते आज मँग्रोव वॉक इनॉग्रेट करता आसतना लोकार्पण करता आसतना म्हाका खूब खोस भोगता मुख्यमंत्री जांकां हांव म्हजे पद्दतीन म्हज्या अनुभवान म्हणटा की विजनरी मुख्यमंत्री फॉर द एंटायर स्टेट ऑफ गोवा हांगासर डॉक्टर प्रमोद सावंत तशेंच दुसरो बापश्री आमचो लोबो मायकल लोबो फुडारा चिंतून आपल्या गांवा खातीर आपल्या लोकां खातीर कितें जाय आनी त्या प्रमाणे प्रोजेक्ट जे आसा पळय नॉट ओन्ली फॉर GSIDC पूण सगळे रितीचे प्रोजेक्ट जे आसा पळय ते आपल्या गांवाच्या लोकां खातीर मुखार व्हरपी धडाडीचो असो तुमचो आमदार बापश्री मायकल लोबो बापश्री पेरा जाका हांव बरेच वर्सां पासून वळखत येयल्लो आसा एज अ सरपंच पयलीं ह्या गांवांचो अशें म्हणून बाब ब्लेस बाब शिखर धवन जे आज ह्या सुवाळ्याच्या निमित्तान आमच्या गोंयकारां भितर सहभागी जाल्ले आसात तशेंच इतर सगळे मानेस आमचो डब्ल्यू डिपार्टमेंटाचो चीफ इंजिनियर बाब सालेलकर आमचे GSIDCचे जे इन्स्टिट्यूशन जे आसा बरे पद्दतीन गोंयभर काम करता एक आनी दोन ठिकाणी न्ही बरे पद्दतीन जवळ म्हाका दिसता 50 ते 100 प्रोजेक्ट त्यांनी उबी केल्ले आसात हे सोबीत गोंयाक त्या गोंयची सोबीतकाय वाडोवपाक तेजे बाब कदम आणि श्री वाडवळकर ह्या प्रोजेक्टाचे आर्किटेक्ट ह्या प्रोजेक्टाचे सगळे इंजिनियर्स आणि ऑफिसर्स सगळ्याक परबी दिता गांवच्या लोकांक चड परबी दिता आणि म्हजी ल्हान उची उतरां चड तुमकां व्हरचें ना इतलेंच सांगता की अशा तरेचे प्रोजेक्ट हो जो जाल्लो आसा सोबीतकाय घडिल्लो आसा दोन्ही आमच्या इन्स्टिट्यूशनाचे इंजिनियर्स आणि ऑफिसर्स म्हणजे GSIDC आणि WRD आणि बरे पद्धतीन लक्ष घालून आणि मन घालून हो प्रोजेक्ट केल्लो आसा लक्षात घ्या कोणा खातीर गोंयकारां खातीर आणि भायले जे लोक गोंय कामाक येतात त्यांच्या खातीर दोस्तांनी एक गजाल लक्षात घ्या गोंय मानले वयता अख्ख्या जगात अख्ख्या वर्ल्डाक की इंडियेच्या गळ्यातले एक ल्हानशे जवल इंडिया की भारत माता तिच्या गळ्याक आमी नेकलेस म्हटलं जर जाय तितून भितर आशिल्लो एक ब्युटिफूल जवल जर जाय तो आमचो काश्मीर आणि बरोबर आमचें गोंय आणि गोंयची भूमी जी आसा पळय न्ही तिच्या गळ्यांतल्यान नेकलेस म्हटलं जर जाय जाल्यार थिंगा 3 ते 4 जेवल्स आसात तातूंतलो एक जेवल कांदोली दुसरो वागातोर आणि कलंगुटा आणि ते वयच्यान आमचे करकोडा जी पोळ्याची बीच आहा ती बीच दुसऱ्या लक्षात घ्या हे अशे सोबीतकायेचे प्लेस आसात जे आमी सांबाळपाक जाय तेजें रक्षण करपाक जाय आयच्या दिसाच्या निमित्तान म्हाका म्हज्या जिवितांतली 28 वर्सां पयलीं याद जाता ही मडगांव स्टेडियमाचेर म्हाका क्रिकेटी खातीर आपयल्लो ल्हानसो प्रोग्राम आशिल्लो ल्हान लोकल टुर्नामेंट आशिल्लो फॉर मडगांव MCC क्लबाचेर आनी त्या टुर्नामेंटाक आमच्या देशाचे ज्यांनी शिखर धवन सचिन तेंडुलकर धोनी जेणी हे देशाचें नांव वयर काडलेलें आसा आणि इंडियेक सन्मान केला असा नंबर 1 कंट्री इन अ क्रिकेट तो असे सचिन तेंडुलकर 19 वर्सां पयलीं आमच्या मडगांवच्या स्टेडियमाचेर येयल्ले आणि ते येवन गेले नंतर म्हाका पूत जाल्लो आणि त्याचें नांव दवरलें सचिन शिरोडकर म्हणून आता शिखर धवन म्हजी सायडीन बशिल्लो आसा आफ्टर 29 इयर्स आय हॅव नो इश्यू नाव
पळयना नातवा बी नांव दवरपाक जाता आनी आय टेल यू सचिन तेंडुलकर तेजे उपरांत हांवें नांव दवरलें म्हज्या पुताक नांव दवरता कित्याक 8 दिसान पुजो जालो आनी आय टेल यू टुडे इज परफॉर्मिंग वेल आय एम क्वायट हॅपी ही मे नॉट बी परफॉर्मिंग क्रिकेट ही मे नॉट बी मच परफॉर्मिंग इन स्पोर्ट्स बट त्या नांवाच्या उपरांत आज ही इज डुईंग वेल इन हिज ओन बिझनेस. दोस्तांनो आयज दिसाच्या निमित्तान सोबीतकायेन इतलें म्हणटा गोंयकारांची सोबीतकाय वाडोवपाची हो जो जागो जो आसा पळय न्ही हो बांद जो आसा पळय न्ही 2 ते 3 किलोमीटर बाबांचो लोगो आनी तेचे सगळे सांगात्यांनी बरो केल्लो आसा. बरो सावरपाक जाय गोंयकारा खातीर आनी जगातले लोक येतले त्या लोकां खातीर. पण एट द सेम टायम म्हाका विनंती सुचोवणी करून दिसता पावसा भिजना पळय न्ही तो गोंयकार न्ही पावसा भिजना तो गोंयकार न्ही लोकांच्या दिसपाक जाय. त्याच बरोबर आपले जिवीत जे आसा गोंयकारांचे जिवीत आहा पळय न्ही आमी रामायण कितले व्हड करतले 85 years 90 years पयर हांव पणजे एक फंक्शन आशिल्लो एंड देर वॉज अ बर्थडे ऑफ अ पर्सन 80 years old 80 years who is still writing in newspaper media. लक्षात घ्या आमी गोंयकारांनी हे सारखे फिक्स धारणा करपाक जाय की आमचे सगळ्यांचे जिवीत आहा पळय न्ही ते मोगाचे मायेचे खुशालकायेचे आनी मनान गिरेस्तकायेचे करपाक जाय आनी ते करपा खातीर ही सुवात जी आसा पळय न्ही बाबांचो लोगो आनी डॉक्टर प्रमोद सावंत आणि फायनान्शियली सपोर्ट करून ही जागा आनी सुवात केल्ली आसा. विश यू ऑल द बेस्ट इन फ्युचर फॉर दिस ब्युटिफुल प्लेस. All present over here, let's pray that the rain stops for 20 minutes. Maximum half an hour because he has to speak. Honorable Chief Minister Dr. Pramod Sawant, who is present over here. Subhash Shirodkar, who is the Minister for WRD. Cricketer Shekhar Dhawanji, Zilla Panchayat member. Franzilia Sarpanch Joseph Sikvera, Sarpanch of Kandoli Blaze. Salelkar WRD Chief Engineer Rohit Kadam, our MD. All the other dignitaries who are present, the Deputy Sarpanch, the ward members of this village Panchayat of Kandoli, print and electronic media. Kandoli, Kalangut, बागा या बीचार लोक येताले इतली वर्सां म्हणजे आमचे गोंयकार आणि फॉरेन आणि इंडियन ट्युरिस्ट फाटल्यान खूप कमी लोक या रिव्हरान बोटीन येताले ओ ब्रिजार रावन फोटो काडटाले आणि ओ बांद जो कोमनीदाद ऑफ कांदोलीचो बांद बाब ब्लेज आदी अटॉर्नी बाब लॅनी ब्लेज सगळ्यांनी हो सांबाळून दवरलेलो आणि आता तेजो प्रेसिडेंट बाब मेल्विन चिको जो आमच्या वांगडा हिंगा आसा हेंच्यांनी हो बांद जनरेशन नेक्स्टाक कसो दिवप तो हिंगा दाखयल्लो आहा. गेली 14 वर्सां जाली आमी ह्या बांदाचेर काम सुरवात केल्ली. रिटेनिंग वॉल दोशी वाटेन बांदलेले आहा अप टू 3.2 किलोमीटर म्हणजे शिकेरे पासून रिटेनिंग वॉल काबार झाला. दोशी वाटेन लोबरांनी रिटेनिंग वॉल बांधला. Various hurdles came when we were building this retaining wall. We were taken to CRZ, we were taken to High Court, we were taken to NGT, and various orders have been passed. And your order is सगळे follow करून under the direction of then Chief Engineer, present Chief Engineer, आमचा Chief Minister कडे various meetings by village Panchayat Kandoli, by Blaze आणि त्याची टीम आम्ही वो बांध रिटेनिंग वॉल कंप्लीट करून हे जे ब्युटिफिकेशन दिसता हिंगासोर हे GSIDC म्हणजे आमच्या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान आमका सँक्शन करून दिवन हिंगासोर बऱ्यो लायटी ज्यो रातच्यो 10:30 बंद जाता म्हणजे ज्यो सोलराच्यो लायटी टायमराचेर घालून आम्ही वो बांध कंप्लीट केला. 1.2 किलोमीटर कांदोलीच्या लोकांक आणि बाकीचे सगळे आजूबाजूसून लोक येतात तांकां हिंगा चलपाक 1 किलोमीटर आणि 200 मीटर आता टोटल रेडिया फ्रॉम कांदोली चर्चांसून येत जाल्या नाजाल्यार ब्रिजावरसून देवान हिंगा चलत जाल्यार 1 किलोमीटर आणि 200 मीटर तुमकां चलोंक जाता. बसपाक
सोपे केल्ले आहा, गार्डनान धाकटुल्या भुरग्यांक खेळपाक जागो आहा हिंगा, फीडिंग रूम केल्लो आहा, टॉयलेट्स केल्ले आहा, म्हणजे बेसिक एमेनिटीज नेसेसिटीज ह्या बांदार आमी दिल्ले आहा. आणि सेम टाइम मॅनग्रोव प्रोटेक्शन जे आमी एनवायरमेंटाचेर उलयता आणि आमचे कितकेशेच हिंगासरले कांदोलीचे लोक की आमकां म्हणटा मॅनग्रोव प्रोटेक्ट करपाक जाय, आमी हे प्रोटेक्ट केल्ले आहा. VDCचो हिंगासरलो चेअरमॅन जो आमच्या वांगडा आहा तेणे आनी तेजे आखे कमिटी आणि विलेज पंचायतीन वेरियस मिटिंग घेऊन आम्ही हे सगळे सांभाळलेले आहात. हांव इतले सांगूंक सोदता की एनवायरमेंट प्रोटेक्शन डॉक्टर प्रमोद सावंताचे फर्स्ट या म्हणजे क्रायटेरिया तो खंयसरूय असलो जेन्ना ताका प्रोजेक्ट दाखयलो तेन्ना तेणे इमिडिएटली आमकां सांगले की एनवायरमेंटाचेर करता मायकल चल फुडें सर. 14 कोटी 14 crores have been spent to complete this project आणि त्याच्या उपरांतूय आता नेक्स्ट फेज जी आम्ही सुरुवात केल्या, जी जमणीक आम्ही शिरे घालता म्हणजे फातर नॅचरल स्टोन घालता तो आम्ही सुरुवात केल्या आणि त्याचे काम 5 crores म्हणजे 5 कोटी आणि हे सगळे आमकां बरे डिझाइन करून दिल्ले आहा आर्किटेक्ट सुजन जे हेच गावचे कांदोली गावचे आणि त्याच्या वांगडा बाब जूड जो ह्याच गावचो पूत आहा तेणे या आखे एका सुपरविजन आणि आपले सगळे लेबर हाडून बाकीचे सगळे काम करून म्हणजे लेबर फोर्स म्हणजे आख्खो इन्चार्ज कसो या प्रोजेक्टार रावन तेणे काम सोपोवन दिले. हांव खऱ्यांनीच विलेज पंचायत ऑफ कांदोली सगळे तेंचे मेंबरांक देव बरें करूं म्हणूंक सोदता, सरपंचाक तशेंच बाकीचे सगळे लोक जेणी हे टायरसली काम केला आणि व सांबाळपाची गरज आहा. आणि विलेज पंचायतीन हिंगासर 24 hours सेक्युरिटी हिंगासर दवरलेली आहा. CCTV कॅमेरा सगळ्याक घातलेले आहा. कोणाक बियरी हाडप हिंगासर बसोन सरप येवप पार्टी करप अशें आमी केन्ना दिवचे ना. हो बांद प्रोटेक्टेड एरियेन आहा, मॅनग्रोव्ज आहा, खूप भाशेची सुकणी हिंगा येता. म्हाका दिसता गांवच्या लोकांक ट्युरिस्टांक हिंगासर आणि फॉरेनरांक चड करून भरपूर वेगवेगळे भाशेची बर्ड्स आणि नेस्टिंग प्लेसीस जे इगल्स आहा हिंगा आणि त्याच्या भायर चड कोण मातशे एक्स्ट्रा उलयता आनी पियत जाल्यार क्रोकोडायल्स आहा सकला. हांव फोटी उलयना, मोर दॅन 50 क्रोकोडायल्स आहा ह्या रिवरान. सो तुम्ही पयला आसतले आमी क्रॅब्स शेल्स वेरियस वस्तू हिंगासर डिस्प्लेक घातलेले आहा जे ह्या रिवर शिकेरीम हे बायोडायवर्सिटी हे मॅनग्रोव्ह वॉकान सगळे भाशेचे शिपयो आमचे शेलफिश आमचे क्रॅब्स आणि वेगवेगळे भाशेचे स्पीसीज जे हिंगा मेवता बर्ड जे हिंगा दिसता त्याचे फोटोग्राफ्स आमी ह्या हिंगासर डिस्प्ले केल्या. हांव खऱ्यांनीच ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराक आणि आमच्या आखे टिमीक बाब रोहित कदम जो आमचा MD आहा, जो वालावलीकर आहा, सोनिया त्याची आखी टीम जी आहा आमची हिंगा जी GSIDC ची टीम जी आहा तेंका हांव खऱ्यांनीच देव बरें करूं म्हणूंक सोदता कित्याक तेणी टायरसली काम केला आणि कोमनीदाद ऑफ कांदोली तेंकाय देव बरें करूं म्हणूंक सोदता तेणी बरें काम केला. आमच्या वांगडा बाबू भटूय हिंगा आमच्या वांगडा येयल्लो आहा ब्लेसिंग घालपाक आमकां. थँक्यू बाबू भट फॉर युअर प्रेझन्स. आमचो फादर जो सेंट लॉरेन्स चर्चाचे आयज फीस्ट आहा तो हिंगासर हिंगा येयल्लो आहा. देव बरें करूं. सगळ्यांची नांवां घेयना. आय एम व्हेरी थँकफूल अँड द ड्रीम which we had dreamt 14 years back की हो बांद बरो जातलो आणि वेरियस हर्डल्स येयले तरी आमी सांगताले की हो बांदाचे आमी काम कंप्लीट केला आमी करतले म्हणून हो काम करून दिल्ले आहा. सगळ्या कानोयकारांक हो आमी आयज दिता म्हणजे वी आर गिविंग इट बॅक टू द पीपल ऑफ कांदोली टू प्रोटेक्ट इट टू कीप इट फॉर जनरेशन्स टू कम. दिस बांद विल नेवर बी कमर्शियलाइज. हांव आनी एकदा उतर उलयता विल नेवर बी कमर्शियलाइज. कमर्शियलाइज म्हणजे कोणाक तरी हिंगा रेस्टॉरंट घालून दिले, कोणाक आनी कितें करून दिले, कोणाक शॉपां घालून दिली ना. दिस बांद इज ओनली फॉर पीपल टू कम अँड वॉक अँड हॅव अ पीस ऑफ माइंड म्हणजे सुशेगाद बॉस नेचर पळय बी विथ द नेचर. दिस इज व्हॉट इज रिक्वायर्ड and which is very much required for all the people of Kandoli and our constituency. Thank you. मुझे बहुत खुशी है कि मैं यहाँ पे मैनग्रोव
वॉकवे के इनॉग्रेशन पे हूँ, उसी का हिस्सा बन रहा हूँ। और गोवा मेरे लिए बहुत स्पेशल है, जैसे बारिश का मानसून स्पेशल है, वैसे ही गोवा मेरे लिए बहुत स्पेशल है। मैंने अपने लाइफ का पहला बीच का एक्सपीरियंस गोवा में ही किया था, और तब से लेकर आज तक मैं हमेशा गोवा आता रहा हूँ। और बहुत खुशी है कि ये वॉकवे बना है और ग्रीन एंड सस्टेनेबल गोवा के लिए बहुत अच्छा विजन है और बहुत अच्छा ब्यूटीफुल एग्जाम्पल है। और मैं यहाँ के लोगों को यही कहूँगा कि यहाँ की गवर्नमेंट ने आपके लिए इतना अच्छा पार्क बनाया, वॉकवे बनाया, तो आपका भी फर्ज बनता है कि इस वॉकवे को अच्छे से संभालें। और ये नहीं कि गवर्नमेंट क्या करे, बट आप भी वैल्यू ऐड करें एंड साफ रखें, क्लीन रखें, तो वो बहुत ज़रूरी है। एंड अगर हम नेचर को प्रोटेक्ट करेंगे तो नेचर हमें प्रोटेक्ट करेगा। एंड विश यू ऑल अ वेरी गुड इवनिंग। थैंक यू। On behalf of the Panchayat and the people of Kandolim, it's my privilege and pleasure to extend a very warm welcome to our Honorable Chief Minister, Dr. Pramod Sawant, for gracing this special occasion and inaugurating the Kandolim Bandh beautification project and foundation of the second phase. Today is not simply about inaugurating a project. Today we are opening a new chapter in the story of Kandolim. A village grows not only through buildings and roads, but through the spaces it creates for its people. Spaces where children can play, families can spend time together, our young people can stay active, and our senior citizens can walk, relax, and enjoy nature. This is 1.5 kilometer walking and jogging track. The garden and the gazebo and the children's park are therefore much more than facilities. They are an investment in the health, happiness and quality of life of our people. This bandh is not just a stretch of land. It's a part of Kandolim's identity. It's a history and its memories. Generations of our people have had connection with this place. Our aim has therefore been very clear: to develop without destroying, to beautify without commercializing, and to improve without losing the character of what makes this place a special place. We grant this green zone to be a place where children can run and play, where families can spend an evening together, where women can walk safely, and where our elders can sit peacefully and enjoy the beauty around them. With proper lighting, CCTV surveillance, and a good planning, safety will remain a priority for everyone who use this place. Beginning, our dream is to see more green spaces, walking trails, parks, sports facilities, and open spaces across Kandolim. We want a Kandolim that is not only developed but healthy, not only beautiful but sustainable, not only modern but still connected to its roots. That is the Kandolim we must build together. But with every development comes responsibility. This green zone now belongs to the people of Kandolim. I appeal to every resident, take ownership of it. Bring your children here, walk here, enjoy with your families, keep it clean, protect the trees, respect the facilities. Because a public space remains beautiful not because of the people who build it, but because of the people who care for it. Years from now, I hope a child who plays in this park will bring their own children here and say, I played here when I was a child. This place has always belonged to Kandolim. That for me would be the greatest legacy of this project. And finally, I would like to express my heartfelt gratitude to all those who have helped make this vision a reality. First and foremost, my sincere thanks to our Honorable Chief Minister, Dr. Pramod Sawant, for his support and commitment towards the development of Goa and our communities. Our sincere thanks also goes out to our WRD Minister, Subhash Shirokar, for all his assistance in this venture, and more especially for getting this much needed strengthening of the bandh. I place on record our deep appreciation to my dear friend, our Honorable MLA of our constituency and Chairman of GSIDC, Michael Lobo,
whose leadership, support and commitment have been instrumental in bringing this project. We are ever so grateful to our special guest, Shekhar Dhawan, for his availability and presence in our village of Kandulim, sir, which definitely is a big inspiration for our budding cricketers. My sincere thanks also to our Deputy Sarpanch, Amalin Dias, and all the Panchayat members for their cooperation and dedication to our Panchayat. Secretary Mr. Rajendra Gavas for his valuable assistance to our project in charge, Jude Lopez, for his efforts in taking the project forward, and to our architect and project consultant Susan Vaz for translating our vision into something we can see and enjoy. I also thank all the government officials, staff, workers, and most importantly, the people of Kandulim, whose support and patience have made this possible. Today, we do not celebrate just a beautiful project. We celebrate what can happen when a government, a panchayat, and a community share one vision. On behalf of the people of Kandulim, thank you to each one of you who played a part in making this dream a reality. Congratulations to the people of Kandulim. May this green zone remain green, beautiful, safe, and truly ours, today, tomorrow, and for the generations to come.